उठसूट पेपराचेर प्रेस कॉन्फरन्स घेता, हांव सांगूंक सोदता तुमकां त्याच्या भितर तथ्य म्हाका जाल्यार दिसता 5% सुद्दां आसचें ना. 100% तेजी एलिगेशन्स फेक आसतली. कारण एलिगेशन्स घालपाक आनी एलिगेशन्स करपाक जर तर तशें आसलेले जाल्यार 3 फावटी हो मंत्री म्हणून किंवा आमदार म्हणून ह्या वाठारांत शिकून येता नासलो. हांव जाल्यार म्हणटा की जितली एलिगेशनां तेणी घातली तितूंतली खंयची तरी एलिगेशन तेणी प्रूव्ह करून दाखोवपाची. जर प्रूव्ह करून तो दाखयत न्हू जाल्यारच ताका मनीस म्हणटात. नाल्यार आयजच्या परिस्थितीन हांवूच अशें उलयना, सबंद आमचो मुरगांव वाठारांत लोक म्हणटात कितें रे सदांच उठान ते आमकां ईट येयला म्हणटा ते पळोवपाक. संकल्प आमोणकर दिसलो आमी टीव्हीत बंद करता म्हणटा. तेचे फाल्यां येताले म्हणून दिसलें तो दीस पेपरूच घेयनात म्हणटात. इतले लेवलीचेर लोक तेचेर कंठाळलेलो आहात. पूण हांव ताका सांगता तुजो जो टायम आसा तो खंय तरी कोणाचे 2 मनशाची बरें काम करपाक सबंद इज्जत घाल. हे तूं तो वायट तो चोर म्हणत बसूं नाका. तेचे वायट सिद्ध करता करता तूं तुजें बरें करूंक पावचो ना. तुका कितें जर तुजें आहा जाल्यार लोकां मेरेन पाव. कित्याक आयज तूं एक ऑपोजिशन म्हणून जर वावरता ह्या वाठारांत जाल्यार खंय तरी 4 लोकांक मदत करपाक वावर. खंय तरी आमची खंयचे तरी एक प्रोजेक्ट आमचो कमी पडला खंय आसा जाल्यार तो आमकां दाखोवन दी, जेणे करून आमी सुद्दां करून लोकांच्या मदीं पावतले. सो असो एक ऑपोजिशनाचो रोल आसता. पण हेणी ऑपोजिशन म्हणटा तेजी मिनींग झिरो उडयली. हांव जाल्यार काँग्रेस पक्षाक सांगूंक सोदता की बाबा रे ताका खंय तरी कंट्रोल करा, ना जाल्यार येता त्या दिसा भितर तुमच्या काँग्रेसीचें नांव पुराय घाण करतलो आनी तुमचे फाल्यां काँग्रेसीचें कितें येयलें जाल्यार तें कोण आयकोंक पावचो ना आनी पळोवंक पावचो ना. पण हेका आतां स्टॉप करात आनी जर तर कितें प्रूव्ह जावपा सारकें खरें कितें आहा जाल्यार लोकां मदीं हाड. आमी ताका सामोरे वचपाक रेडी आसा. मुणकार हो मनीस वोटिंग ताका लागून आमचो मुरारी म्हजो कलीग, म्हजो पयलींसान मित्र फ्रेंड तो आतां आमचे बारा येयला की असले फोटींग मनशा बरोबर रावन कांय फायदो ना. कांय डेव्हलपमेंट काम जालें हालीं बोर्ड मारता, फोटिंगाक उलयता, हेजे प्रेस घेता, फोटींग कॉन्फरन्स प्रेस कॉन्फरन्स घेता, फोटिंगा सगळें फोटींग उलयता. ताका हांव सांगूंक सोदतां की तेणें आमच्या आमदारा कडेन तेणें तो 2 फावटी डिफीट जाला. 3री फावटी डिफीट जाता न्ही पयलीं म्हजे पयलीं एक कॉन्सिल इलेक्शन तेणें झगडचें आनी 2 म्हयने हाय ते कॉन्सिल इलेक्शन पयलीं झगड मागीर आमच्या आमदारा बराबर तेणें MLA इलेक्शन झगडचें. तेका पयलीं कॉन्सिल इलेक्शन चिकोन पूण येयली. हांव ताका चॅलेंज करता, ही म्हजी चॅलेंज ताका की तो जायती चॅलेंज मारता. म्हजी तांची सादी चॅलेंज ही कॉन्सिल इलेक्शन 9 नंबर वार्डान तेणें बसचें आनी जिखोन येचें. आनी 9 नंबर आनी 7 नंबर 8 नंबर काँग्रेसचो वार्ड ताका 9 नंबरान हांव चॅलेंज करता. आमी एक 3-4 दीस पळयता की एमपीटीन एक शीप येयला आनी ताका कार्गो लोडिंग करता आनी आमचो आमदार मिलिंद नायक हेची कंपनी त्या कार्गो खातीर त्या कार्गोच्या कंपनी खातीर स्टिवरिंग करता. आनी संकल्प आमोणकार वायस प्रेसिडेंट काँग्रेस पार्टीचो एलिगेशन घालता की पोर्टर्सान कार्गोची चोरी केली आनी ती बोट भरली आनी ते कार्गो रिकवर करचो आनी विनाकारण कितें ताका तो तेची नॉलेज ताकाच खबर आहा. पूण हांव तुमकां सांगूंक सोदता आमी इन्व्हेस्टिगेशन केल्या उपरांत आमी तेंची सत्यता पडताळून पळयल्या उपरांत पळयलें की तो कार्गो DMGन ई ऑक्शनाच्या थ्रू विकलेलो आहा त्या कोडी रिसोर्सीस पार्टीक आनी तेणेन आपली वेसल हाडून ती वेसल भरता आनी एमपीटीच्या कस्टडीन आसलेलो कार्गो तो काडून आपूण लोड करता. आमदाराचो रोल स्टिवरिंगचो कार्गो बार्जीन हाडून दिल्लो बोटीन लोड करपाचो काम हें स्टिवरिंगचें काम. तो बार्जी पर्यंत हाडून तो शिपर घालता. तो कार्गो लिगल आहा म्हणून तर ताका DMGन परमीट दिला. कार्गो लिगल आसा म्हणून ताका ते डॉक्युमेंट्स दिल्या DMGन. हें सगळें आसतना हो विनाकारण कार्गो चोरी केली आमदारान चोरी केली अशे आरोप घालता पळय ताका उलोवपाच्या पयलीं तथ्य तेणेन आपलें जाहीर करचें. आनी मुरगांव पोर्ट ट्रस्टान 1750 स्टाफ आहा. CSF ताका गार्डींग करता. येदो व्हडलो चेअरमॅन IAS ऑफिसर बसलेलो आहा. कस्टम्स डिपार्टमेंट बसलेले आहा. आनी इतलें सगळें आसतना मुरगांव पोर्ट ट्रस्टान इतलो 2000 टन कार्गो चोरी जावपाचें हें अशक्य काम आसा. आनी म्हाका दिसता हे शिकलेल्या मनीस आहा काय नन शिकलेलो मनीस आहा कळना अशें उलोवच्या पयलीं कांय तरी मातशें तरी विचार करपाक जाय. तेन्ना तेणीन आयज ताजो आरोप केला आनी एलिगेशन्स घातला आमच्या आमदाराचेर. आमचो आमदार कित्याक म्हणटा भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक व्यक्ती आमचो कार्यकर्तो आमदार कावन्सिलर सगळे जाण भारतीय परिवार म्हणून वावरता. कोणाचेरूच कसली आश येयली जाल्यार आमी एकामेकाक पावता. इतले दीस आमी उगी रावताले कित्याक आसूं ताका कळना माफ करया म्हणून महाभारतान शिशुपालाचे 100 गुन्हे जाले की ताका मागीर माफी ना. त्या खातीर आतां येणाऱ्या काळान आमकां तेजेर लिगल एक्शन घेवची पडटली आनी ताका सामोरे वयचें पडटलें. आनी ही लिगल एक्शन ताका कशीच चुकपाची ना ह्यान फुडें. कित्याक इनफ इज इनफ म्हणून आमकां तेजेर खुलासो करपाक जाय. प्रत्येक व्यक्ती आपलो वेवसाय करपाचो स्वतंत्र आहा, इंडिपेंडंट आहा बिझनस करपाक. बिझनस 3 दिसाचो टायम दिता माफीनामा मागचो जाल्यारूच आमी तेजेर कितें विचार करतले, नाल्यार लिगल एक्शन इज 100% कन्फर्म.